हो शुभ आणि बागी वेळ आपल्या सांगाथा मागण्यान सारूंक जेजू आमच्या सोम्यान आणि आमच्या सोडवणारान आमकां मोगान आणि अपुरबायेन आपयल्यांत. ताचे मोगाचे आमंत्रण मानून घेवन आमी व्हडे भोक्ती भावार्थान आणि मागण्याच्या मोनान ताका आमी सांगात दिवंक आणि ताचे दर्शन घेवंक आमी फुडें सरल्या. तर ह्यो थोड्यो घडयो जेजू सांगाता सारूंक आमची काळजां मोनां शांत करुया आणि जेजूक आमचे मदें घेवया. जेजू पवित्र संस्कारांत उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मदें आयला. ताका येवकार दितना आमी गीत घेवया. साक्रामेंतांत रावलोल्या सगळीं दिमी घालुया. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu ulpai amchi kalza tuja moga bogu kami tuka sasnacha sasna ulpai amchi kalza tuja moga bogun ami tuka sasnacha sasna Muncha soinban Ailolia Devacha Pulta Muncha soinban Ailolia Devacha Puta Bosoy amka tuja jauna meza Zaucha kami kori Devachi burgi bosoy amka tuja jauna meza zaucha ami kori devachi मोघाळ आणि दोयाळ सोडवणारा जेजू उण्याच्या रुपाखाल हे पवित्र वेदीचेर
तूं आजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. तूंच आमचो सोमी, तूंच आमचो देव, तूंच आमा वाटसुऱ्याचो सांगाती, तूंच आमचो विस्वाशी इश्ट आनी आमचो आलाशिरो. आमचे मोदे तुजें देवीक आसणे भावार्थान आनी खालतेपणान ओळखून घेवन जेजू ह्या वेळार व्हडा भोक्तीपणान मोगान आनी मानान आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. मोगाळा जेजू, तुज्याच दोयाळ मोगाचेर विस्वास दवरून आमच्यो ओस्कोतायो, आमच्यो बोलिको, आमचे उस्के कोती, आमच्यो बिराती घेवन आमी तुजे सोरशीं आयल्या. आमच्या जिवितांत येतोल्या दर एका प्रसंगांनी तूं आजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. आमचे पिडे शिडे वेळार तूं आमकां भेटूंक येताय. आमच्या गोरसा आकांता वेळार तूं आमकां पावताय. सगळ्या वेळार आनी जिविताच्या सगळ्या घुडितांनी आमी तुकाच सोदूंक आनी तुकाच आमच्या जिवितांत मोगाचो आनी विस्वासाचो येवकार दिवंक आनी तुजेच बुजवण आमी आनी गोठाय दितोल्या सांगातान जिविताच्या परिस्थितीक फुडो करूंक तूं आमचे मोतींत घाल जेजू. जेजू, आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक शांती, समाधान आनी फुडें वचपाची दिशा दिता. आपले बरे खोबरेंतल्यान आमकां सूख, शांती, समाधान दिवंक रावतल्या जेजूक भावार्थान आयकूंक आतां तयार जावया. सगळीं उबीं रावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसतल्या एमाऊस नांवाच्या ग्रामांत वेताले. आनी ह्या सगळ्या घोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हळें, फाटीर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चितेस्त दुखेस्त आसलें. क्लिओपस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हळें,
कितें घडलां? तांणी ताका म्हळें, नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी कुर्सार मारलो. तर इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस. त्या भायर आमच्या भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं. उजवाडच्या आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितलें म्हूण घोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सत मानूंक कितलें म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर आपूण बेताल्या त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचे शिराव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो तेन्ना आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकचवलेलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडोवल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाची वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी गितांतल्यान जबाब दिवया. जेजूची येयात. तान लागल्या ओटम्या जेजूची येयात. सुकोन आसलोले जोरींतले पियून दादोशी जायात. तान लागल्या ओटम्या जेजूची येयात. सुकोन आसलोले जोरींतले पियून दादोशी जायात. तूं
तुजेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास मोगाळ बाबा भयणीनो नवे गवळीक वर्सांत आमी भितर सरल्या ह्या नव्या गवळी वर्साक आमकां दिशा दितलो विशय आमचे गवळी बापान विचून काडला तो जावन आसा आमचेशी राव स्टे विथ अस ही उतरां जेजूच्या पुनर्जीवणपणा उपरांत घडलेले एके घडणे सुमयार आमकां आयकूंक मेळटा जेजू कुर्सार शिवेशी मारलो तेन्ना ताच्या शिसांची काळजां दुखीन खोंतीन भरलीं जेजू विशीं ते जायतींच स्वप्नां बाळगून आसलेत जेजू एक बलिश्ट फुडारी आनी क्रांतिकारी कसो रोमी सरकाराचेर झुजून जैत मेळयतलो आनी इस्रायल पोरजेक सुटका हाडटलो अशें ते चिंतालेत तांचीं स्वप्नां आनी तांचे हावेस संवसारी आसलेत आपल्या कोश्टां मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आपूण संवसाराची सोडवण करतलो म्हूण जेजून तांकां आदीं सांगलोलें तें तांच्या मोनान वचोन आसलें देखून जेन्ना जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना तांचीं सगळीं स्वप्नां फिसकोटून गेलीं म्हूण ते समजलेत आनी देखूनच तांचे मदले दोग जाण जेरुसल्याक घडलेल्या दुखेस घडण्याचेर गजाल करून जेरुसल्याक जावन 11 किलोमिटरांची वाट एमावस आसलेल्या ग्रामांत वचून चलून वेतालेत तेन्ना पुनर्जीवन जेजू तांकां भेटलो आनी तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हूण तांणी ताका वळखूंक ना परतेंच जाल्यार जेजूक तांणी कोण एकलो वाटसूर कसो धरलो तांचे बरोबर चलतना तांची घुस्पल्लीं मोनां आनी दुखीन खोंतीन भरलेलीं काळजां वळखून आपणा विशीं जें कितें शास्त्रांत बरयलोलें आसलें ताची खरी समजणी तांकां दिवंक जेजू वावुरलो तांची यात्रा सांगाती चलतां चलतां दीस दारेर पडचो वेळ पावलो म्हूण जाण जावन त्या दोगां शिसांनी तांचे बरोबर चलून आयलोल्या यात्रेकाराक आपणागेर रावंक आमंत्रण दिलें त्या यात्रेकारान तांचें आमंत्रण स्विकारलें आनी तो तांच्या सांगाता रावूंक गेलो तांचे बरोबर जेवणाक बसलेलो आसतना जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांणी तो यात्रेकार दुसरो न्हय बगोर जेजू म्हूण तांकां तावें जालें पूण त्या वेळार जेजू तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो तेन्ना ते एमावसाचे वाटेवेल्यान चलून येताना आनी जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाचो ओट दितना तांचीं काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं म्हूण तांकां उगडास जालो तांकां मेळ्ळोल्या ह्या अणभवाची बरी खबर दुसऱ्या शिसांक सांगूंक ते त्याच वेळार भायर सरलेत आनी जेरुसल्याक आसलेल्या शिसांक भेटतूच कोण परी उंडो मोडटा आसतना पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ताणें वळखलो ती खबर तांकां दिली जेन्ना एमावसाचे वाटेर चलतल्या शिसांक जेजूच्या तोंडांतल्यान पवित्र पुस्तकाची खरी समजणी मेळ्ळी तेन्ना तांचीं काळजां भितरल्या भितर उलपोंक लागलीं तांकां एके वेगळेच भाशेचो अणभव फावो जालो आनी अणभव घेतलोले वरवीं ते दुखाच्या आनी निराशीपणाच्या काळोखांतले भायर सरून जेजू सांगाता रावंक तांकां बरें दिसलें
देखून ताणी जेजूक आपणागेर येवकार दिवन म्हणलें, आमचेशी राव सुमिया. त्या दोगां शिसां भाशेन जेजूचो मोगाचो खोल अणभव घेवंक जेजूक आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान आनी आमचे पवित्र सभेन आमी येवकार दिवची गरज. तोच जेजू आमकां शांती संतोश हाडटा. तोच जेजू आमचेर उपरासलेलीं काळीं कुपां पयसायता. तोच जेजू आमकां फुडें तांस मारूंक आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या कुडी रोगताच्या पोसणांतल्यान नवी दिशा, नवो आकार, नवी उमेद आनी नवो बोरवांचो फावो कोत्ता. जेजूचें देवीक आसणें आमचे मोदें असलींच भावनां उपजयता. पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजू सांगाता वेळ सारूंक, ताचें काळीज उलपायतलें उतर आयकूंक, ताच्या शिमेन आसलेल्या मोगाचो अणभव घेवंक कितलें म्हूण सोबीत, कितलें म्हूण बागी. आमच्या जिविताची यात्रेन आमकां सांगात कोत्तेल्या जेजूक आमचें जिवीत उक्तें करुया. एक गंभीर महामारीच्या वादळ मोळा मदें आमी पयण कोत्ताना ताका आमचें दूख उस्के ओत्रेक सांगुया आनी आमच्या यात्रेकार सांगात्या आनी इश्टा जेजूक आमचेशी राव म्हूण मागून ताचें शांती समाधान आनी गोठाय दितलो सांगात बगुया. आमचेशी राव असल्या उतरांनी जेजूक आमंत्रण दितल्या एमावसाच्या शिसांची उतरां आमचीं करून आमच्या काळजाचे उस्के कोंती आनी आवंडे जेजू सुमयाक उक्ते करुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, आमचे मोदें राव सुमिया. सगळीं म्हणुया, आमचे मोदें राव सुमिया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी जेजूच्या खोल अनुभवान बरून आपले पोरशेक जेजूचे शांती समाधानाचे आनी बुजवण गोठायेचे दूत ते जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो जबाब, आमचे मोदें राव सुमिया. आयज संवसारांत मनीस जिन्सां बासाचे पिडेक लागून कोसतवता. उदीक करून आमच्या देशांत आनी आमच्या गोंयांत जायतीं भावां भयणां कोविड-19 पिडेक लागून आकांताचे पयण करतात. तांकां बेगीनूच ही पिडे शिरेंतली मेखणी कोर म्हूण मागतना तांचे हाल उपद्रे हळू करूंक वावुरतल्या वैजांक, नर्सिंग, भलायकी अधिकाऱ्यांक आनी आपकुशेन सेवा दितल्यांक आशिर्वादान बोर आनी तांणी दुलोबायेन आनी ल्हानविकायेन दिल्ले सेवे वरवीं जेजूची रुपकारां ती जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मोदें राव सुमिया. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड आनी आमच्या काळजाक बुजवण दिता. ह्या देवाच्या जिवीत दितोल्या उतराक आमच्या खासगी, कुटुंबीक आनी समुदायीक जिवितांत खेरीत म्हत्व दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आनी सुरतेन जिविताची पावलां मारूंक आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मोदें राव सुमिया. पवित्र मिसाच्या बलिदान जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी. मिसाच्या बलिदानाचे मोल आमी जाणो जावन तातूंत भोक्तीपणान आनी शिस्ताबेन वांटो घेवंक आनी मिसांत आपलीच कूड मोडून आनी आपलेंच रोगोत व्हारून आमचें खाण पिवण जातोल्या जेजू आमच्या मोगाच्या सेवेच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक
देवा लागीं मागुया. आमचे मध्ये राव सोम्या. ह्या नव्या गोवळीक वर्सांत आमी भितर सरतना आमच्या गोवळी बापान आमकां दिल्ली दिशा आपणावून जेजू आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत आनी आमच्या समुदायांत किरीत जागो दिवंक आनी ताच्या अनुभवान बरोवन एकाच बापाची आमी भुरगीं आनी एकेच यात्रेची आमी सांगाती म्हूण दाखोळ करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मध्ये राव सोम्या. कोविड-19 पिडेक लागून जी आमची बाबा भयणां मरून गेल्यांत तांकां सर्गीचें सूख आनी ताच्या कुटुंबाक बुजवण धीर घोटाय फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मध्ये राव सोम्या. ओगेपणान आमच्यो जण एकल्याच्यो, आमच्या कुटुंबाच्यो, आमच्या समुदायाच्यो, आमच्या समाजाच्यो गरजो हे वेळार जेजू मुखार हाडुया. आनी सगळे आमचे आवंडे आमच्या ओत्रेक एक करून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गींचे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थया. मोगळा जेजू, हो शुभ वेळ तुज्या सांगाता मागण्यांत सारूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. जशे परी एमावसाचे वाटेर चलतल्या शिसांक तुजे बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात तुवें दिलोय, तेच परी तुज्या सांगाता मागण्यांत सारलेल्या वेळार तुजो मोगाचो सांगात आमी अणभवला. देखून आमी संतोसतांव आनी तुजे लागीं मागतांव. आमचेशी सदांच तूं राव आनी आमच्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक आनी कठीण प्रसंगांक फुडो करूंक तूं आमचे यात्रेचो निरंतर सांगाती आनी विस्वाशी इश्ट जा. तेच परी तुज्या अणभवान गिरेस्त जावन तुजो मोग आनी संतोश मनशांक परगटूंक तुजी उर्बेवरीत दूत आनी गोवाय आमी जावंक निर्मी. हें आमी तुज्याच नांवान मागतांव जेजू, तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमीन. पयस संस्काराक आमी दुपायतना गीत करुया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या गायनाचो चेलो आंग R35. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन करता. सोडून दिवन आद्यो रिती सेवा धर्म नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुस्पतात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बाबा सोयमोर्ते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या. मुरगटून काजांत दोना
ko kalteponan, mandiya sasna sasna. Amen. प्रार्थूया. देवायकोच्या पंचा संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोस्ता मोन्नाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामोन आसतना तुजे सडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजी तुजे विणे ना शांती ना बोलवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजी तुजे विणे ना शांती ना बोलवासो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो कुंवर चडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो कुंवर चडवणेचो. पर तुमचे
सासनां नमन तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनां नमन तुका तू बोवर्तो तू podwidar तुझी मोहिमा सगळ्यात फांगता तू बोवर्तो तू podwidar तुझी मोहिमा सगळ्यात फांगता सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनां नमन तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनां नमन तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावन येता. ह्या मिसांत आमी मागुया संपलेल्या जेरी फेर्नांदीस हाच्या आत्म्या पासत देवांत कापणाची आपले वेल्यार आयज 1 वर्स भरता सुर्गीचें सूख ताका आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या सुकाराक आमी आसा आनी हो म्हयनो करीत भाशेन पाप साहेबान जी लग्नाची तयारी करतात तांचे पासत बेजयला. पाप साहेबाचो हुस्को करीत भाशेन जी तरणाची लग्न जावंक फुडें सरतात तांणी बरी आपल्याची आकारणी करूंक, कित्याक जायतीं लग्नां मोडटात आनी हाचें कारण म्हळ्यार फावो ती तयारी ती करिनात. आदी फुडेंच तांणी विस्वासपणान मोगान आनी सोंसदेकायेन जिवन वावरूंक तांचे पासत आमी मागूंक कित भाशेन पाप साहेब उलो मारता. आनी हे आमच्या तरणाट्यांक कित भाशेन क्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांनी आमी सगळ्यांनी आदार दिवंक ताचो हुस्को. तर ह्या म्हयन्यांत कित भाशेन जी तरणाची लग्न जावंक फुडें सरतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्ताबरीत जावचे खातीर आमी पातकी मोडकून घेवन आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकुतिकुलो मारून सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर उदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांतसून तोंडांत उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नेत्रात प्रार्थना मागता. सर्वेस्पो देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नसचें तें सगळें आमच्या तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी कालत्या काळजान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तकरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. तोबिताच्या
पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आन्ना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच कातरी जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय, तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबिसाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासळेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या ओक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागो नासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासळेचें पीत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हे म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रोडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्याची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सासणाच्या सासणाक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुरचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावनी, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसूर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगल्या म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पूर सदांच खोऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो सांखळी सर्वेस्पूर तोडून उडयता. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पूर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पूर पोरक्याक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पूर अपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पूर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक उबी रावया.
Sui serves porak, 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 sui serves porak. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Sui serves porak, 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 sui serves porak. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमची सव्या असो. मार्क प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेसून उलोवन म्हळें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सुम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां थोडा घालता. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा, तशें जाल्यार हो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो कशे मनान ताका कान दितालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका चेश्टानो, कोविड-19 ही पिडा संवसाराक पसरल्यार हे कोरोस अदीक जावन गेलें. आनीक कोविड-19 पिडे वरवीं जायतीं जाणां हे संवसाराक कंतोरलीं, जायतीं जाणां कश्टवतात. पूण देवान आमकां आयज पासून हे पिडेंतलीं निवारल्यांत आनी राखल्यांत देखून देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक आमी दिनवासुया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तोबिताची खबर मेळटा. तोबीत कुड्डो जाल्लो, पूण आपूण कुड्डो जाला म्हणून तो निराश जायना. आपल्याचो भावार्थ देवाचेर दवरता. आनी तोबियसा वरवीं तोबिताक नव्यान नदर मेळटा. आनी आपूण बरो जाला म्हणून तो गीच रावना, पूण परतें जाल्यार देवाक दिनवासता आनी काय बरें हें वाखाणणेचें गायन तो करता. देवान आपल्या कुड्यापणांतलो निमालो देखून तोबीत देवाक दिनवासता. मोगाल बाबा बेनो, तोबिता भाशेन आमकांय दिनवासनेचें काळीज मागुया. जायते फावटी आमी देवाक दिनवासूंक चुकता. जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना देवा लागीं आमी आमकां जायतें मागता. पूण देव आमचें मागणें आयकतूच ताका दिनवासूंक आमी फाटीं सरता. तर पयले सुवातेर आमी आमकां सगल्यांक दिनवासनेचें काळीज मागुया. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक आनी अदीक उखण करूंक मागुया. जेजू देवाचो पूत जावनूय हे संवसारांत आयलो. जायते जाणी ताका मानून घेतलो, पूण थोड्यांनी ताका नाकारलो, दुबावले, पयसायलो. म्हजें कितें काय? आयज हांव जेजू खरेंच म्हज्या जिविताचो राजा, देवाचो पूत, म्हजो सोडवंडार मानून घेता काय? आनी जेजूक मानून घेता जाल्यार हे जेजूचेर आमचो भावार्थ
अदीक आमी अकोंड करपाची गरज तो दुसरे सुवातेर आमकां अकोंड भावार्थाची मनशां कर म्हूण त्याच जेजू लागीं मागुया आमच्या जिवितांत कितले आडखळ्यो दुयेंसां पासून आयल्यार आमचो भावार्थ आमी सांबाळूंक आमकां भावार्थाची मनशां कर म्हूण त्याच जेजू लागीं कतकत्यान मागुया Kalwaracoyun unong Baba Vedicir poron atasata Tusat mogalput tobituita Takaik wota igos mata Mogal Baba Doyal nutrin ibetuni manuntuge ibetuni manuntuge mogal Bapa doyal nutrin ibetuni manuntuge ibetuni manuntuge मोच्या बाबा भयणो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पद्या बापाक मदत असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमचे आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ काकलुचारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेचवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ सावंदी हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमीन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवी असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात इबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदारान सासनांच्या देवा सर्व कळ्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडोना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देव दुतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा खोरात. Bhavataco goce porgocuya. Sumya Jesu, tuझे मरण आमी समोरपताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रमणीची काळ तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुन्हा शांतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजूड मुखार माड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. आमकां मरे देवाची मागी सांगाती तुज्या पती बेगीन झुजे बेगीन दुदुता सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयले मागणे सगळी बराबर आमी उच्चारुया. आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायच्यांतली आमकां निवार. दयाकण्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शब्दांत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकालीन स्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांकणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडाची ताका घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतले बसत आमी कितें तें मागणें ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे येशू
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोब मानता सोबता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेता ते वेळार तुजें भोव अमोलीक मास लगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून पोटणीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता जे सोशिलो खडसरून केलीच म्हाका दिवं नाका. Mit mer nashilo, tazo maimog, mit mer nashilo, tazo mog, mit mer nashilo, tazo maimog, mit mer nashilo, tazo maimog, mit mer nashilo, tazo maimog, mit mer nashilo, tazo mog, mit mer nashilo. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताचे कुडीन रोगतान तूं आमकां पुजताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगोर सतान आनी कोडण्यांनी तुजे ताय आमचो बाबार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. सर्वेस्पर बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात, जेसूक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.